नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोयचे नवे मतदार सुप्रीम कोर्टान दिल्ले नेगेटिव्ह वोटाच्या अधिकारान उमेदीर। कायद्याचे जाणकार म्हणतात मेळ्ळा तो रायट टू नेगेटिव्ह वोट, रायट टू रिजेक्ट नी। मायनिंगातल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली खण मंत्रालयान मारल्यो गोयच्या माथ्यार। मात मीन उत्पादनाक मर्यादा घालूंक खण मंत्रालयाचो विरोध। यासीन भटकळ म्हणतात ड्रग्स, सोरो, कसिनो, राना वाठाराक लागून नेपाळांतले पोखरा इंडियन मुजाहिदीनाचे हेडक्वार्टर्स। पोखरा भशेन गोंयचेर यासीनाचो दोळो। पळयात रिपोर्ट। कालवी पूल 15 दिसां भितर येरादारीक उक्तो। चोडण पुलाचे काम रोखडेंच सुरू। सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत, उपसभापती अनंत शेटान केली घोषणा। आय लिगाची चर्चिल ब्रदर्स आड मोहन बागान मॅच उरली ड्रॉ। लिगांत चर्चिलाक मेळ्ळो पयलो पॉयंट। खबर विस्तारान। गोंयचे नवे मतदार सुप्रीम कोर्टान दिल्ले नेगेटिव्ह वोटाच्या अधिकाराक लागून बरेच उमेदीर आसात। तांकां दिसता तो रायट टू रिजेक्ट। सुप्रीम कोर्टान दिल्ले निकाला प्रमाण वेंचणूक आयोगाक ईव्हीएमाचेर नन ऑफ एबाव असो बटन दिवचो पडटलो। मतदाराक एकूय उमेदवार लायक दिसना जायत जाल्यार तो थंय नेगेटिव्ह मत मारतलो। कायद्याचे जाणकार म्हणटात सध्या मेळ्ळो तो फक्त नेगेटिव्ह वोटाचो अधिकार। खरो रायट टू रिजेक्ट फुडें कायदो दुरुस्ती केल्यार मेळूं येता। लोक आता ह्या इलेक्शनाक आता भिवचे ना जे कोणाक थ्रेटनिंग लोकांक धमक्यो दिताले की वोट करपाक येवचे न्ही बी ते आता सगळे जाण कोण भिवचे ना आनी ते हाजेर कळटले। इट्स अ स्टेप लायक वे वी डोंट हॅव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। इट्स लायक वी गेट अ राइट टू रिजेक्ट एवरीवन। It's a very nice step taken by the Supreme Court. It means we'll be voting for the first time this year and we'll have the right that our candidate come up, and if he doesn't, we have a right to reject all the people who are there. Only the people who are worth it and can stand and can represent us worth will be there. आमका पयली केन्ना म्हणजे सपोज दोन्ही कॅन्डिडेट आवडना जाल्यार आमकां एक आमकां फूल रायट आसा की आमी ते रिजेक्ट करपा जाता दोगांयकूय। जर दोना भितरलो कॅन्डिडेट निवडून येना जाल्यार आमकां परते रि-इलेक्शन करपा जाता आनी परते आमकां जो जाय कॅन्डिडेट जो आमची फाल्यां कामां करतलो तसलो कॅन्डिडेट आमकां निवडून हाडपाक जाता। Many parties should come up with good leaders, and in case if they come with a bad one, they have right to reject the candidate. So Supreme Court had a good decision. करप आसूंक जायना, क्रिमिनल आसूंक जायना। ते पयलीं बरे कॅन्डिडेट रावता तो पयलीं विचार करतलो की आपल्याक बाबा हांगा आपूण तर उबो रावलो, म्हाज्या फाटल्यान इतले कलंक आसा फाटल्यान। हे कलंक थोड्या लोकांक खबर आसा, फाल्यां जर तेणें म्हाका रिजेक्ट केलो तो पब्लीक लायफांतलो गेलो न्ही तो। म्हणटून हें डिसिजन सामकेंच बरें आहा। कांय कितें जाता तोंडा वयले मनीस आसता तो रावलो भोव, तेजे गूण बरोबर ना करप हें सगळें आसून सुद्दां तो निवडून येता। म्हण ताजें कितें जाता मतदानाक लोक ते फाटीं सरतात ते, पण हें डिसिजन पळय सुप्रीम कोर्टान घेतलें योग्य घेतलां। नेगेटिव्ह मतांचो लोकांक अधिकार मेळिल्ल्यान राजकीय पक्षांक आतां बरे उमेदवार दवरचे पडटले। उमेदवार बरे असल्यार मतदान वाडटलें। राजकारण नितळ करपाच्या दिकेन हें पयलें पावल थारता। ह्या संबंधान थळाव्या कायदो जाणकार कितें म्हणटात तें पळोवया। नेक्स्ट स्टेप कूड बी दॅट if the rejected votes are more than the highest votes polled by any candidate, then there could be a demand for a re-election. And if there is rejection in too many constituencies, there could be a chaotic situation. But then it is said that the political parties shall be forced to put candidates who will not get rejected. So far we had an excuse to stay at home and not to stand in the voting queues by saying that useless people get elected. Now there is no excuse left. We have to go there. If we are happy, we have to vote that person. If we are not happy with somebody, we have to cast a negative vote. Of course, this is not the end of it. This is not right to reject. Let us not confuse it. This is a negative vote decision. Tomorrow another law will be required. Maybe our parliament should pass it, that if majority of the votes negate some candidate, that candidate is declared as defeated.
प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, समीर भट आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. गोंयचे मायनिंगांतल्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या माथ्यार मारल्यात. मात गोंयचे मीन उत्पादनाचेर मर्यादा घालपाक मंत्रालयान विरोध केला. खण मंत्रालय म्हणटा मर्यादा घाल्यार मीन उद्देगांक माल वतले. गोंयच्या मायनिंगांतल्यो बेकायदेशीर गजाली वा हिसबा भायर मीन काडप वा निर्गतीक गोंय सरकार आनी गोंयचें खण खातें जबाबदार अशें म्हणत खण मंत्रालयान सुप्रीम कोर्टांत सगळें गोंयच्या माथ्यार मारलां. गोंयच्या मायनिंग प्रस्नाचेर फाटले 6 दीस सुप्रीम कोर्टांत सुनावणी चालू आसा. मायनिंग प्रस्नाचेर गोंयांत जो घुसपागोंदळ जाला त्या संबंदी जबाबदारी घेवपाक कोणूच तयार ना. गोंय राज्य, केंद्र सरकारचे पर्यावरण आनी रानां खातें, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आनी केंद्र सरकारचे खण मंत्रालय एकामेकाक दुशण दीत आसा. गोंय सरकारच्या खण खात्याचेर सगळ्यांत चड हावळ आयला. खण खात्या लागीं कसलीच म्हायती नाशिल्ल्यान घुसपागोंदळ अदिकूच वाडला. गोंयांत ज्यो बेकायदेशीर गजाली घडल्या ताका गोंय सरकाराचें मीन खातें जबाबदार आसा अशें केंद्र सरकाराचें खण खातें म्हणटा. गोंय सरकाराकूच सगळें दुशण दिता. खण मंत्रालयाचे गोंय सरकाराचेर आरोप. मायनिंग लीज दिवपाचो अधिकार राज्य सरकाराचो. जे सुवातीत खण सुरू करतले थंय मायनिंग जावंक शकता हाची खात्री केल्ली आसपाक जाय. जमनीत कितले मीन आसा त्या विशीं साधनां वापरून खात्री करून घेवंक जाय. मान्यताय आशिल्ल्यो मायनिंग प्लान आसचो पडटा. गोंयांतल्या खणींतल्यान चड मीन काडलां हें शहा आयोगाचें म्हणणें न्हयकारलां. शहा आयोगाचें निरीक्षण. भारतीय खण ब्युरो तशेंच पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो विचार करिनासतना वेवसायीक फायदो मतीन दवरून मीन उत्पादन वाडयलें. गोंयांतल्या खाणींतल्यान मीन काडपाचेर बंधन घालपाक मात केंद्र सरकारच्या खण खात्यान विरोध केला. नियंत्रण घातल्यार उद्योगाचेर वायट परिणाम जातलो अशी भिरांत उक्तायल्या. खणींतल्यान मीन काडपाचेर कोणाचें नियंत्रण आसलें हें सुप्रीम कोर्टाक जाणा जावपाचें आसा. मीन काडपा विशीं वैज्ञानीक दृश्टिकोण आशिल्लो काय कितें हो प्रस्नय सुप्रीम कोर्टान विचारला. मायनिंग प्रस्नावेळी सुनावणी आनीक 2-1 सप्तकां चालू येता. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल कितें आसूं येता हाची झुळूक दिसूं लागल्या. फुडल्या मंगळारा सुनावणी मुखार चालू जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. यासीन भटकळ आनी ताचो साथीदार असादुल्लाक धरलो तें नेपाळांतलें शार पोखरा कसिनो आशिल्लें जुगाराचें केंद्र. ड्रग्स आनी सोरोय थंय व्हांवता म्हूण आपणें तें इंडियन मुजाहिदीनाचें हेडक्वॉर्टर्स केलें अशें यासिनान NIAक सांगलां. पोखरांत आसा ती एकूय गजाल गोंयांत ना अशी ना. कसिनो, सोरो, ड्रग्स धरून सगळें. गोंयांत यासिनाची मोहीम पळयल्यार पोखरा भशेन गोंयांतय ताचो खासा प्लान आशिल्लो काय कितें पळयात रिपोर्ट. पोखरा हे नेपाळचें पर्यटन शार आतां इंडियन मुजाहिदीनाचें मुखेल केंद्र जालां. काठमांडूत आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणेचो वावर वाडिल्ल्यान इंडियन मुजाहिदीन पोखराक आपणालें केंद्र केलां. ह्या शारांतल्यान यासीन आनी ताचो वांगडी असादुल्ला अख्तराक अटक केल्ली. इंडियन मुजाहिदीनाच्यो भारतांतल्यो सगळ्यो कारवायो ह्या शारांतल्यान चलताल्यो. आतंकवाद्याची भरती करप, हल्ले करप आनी बनावट चलन धाडपाचो तातूंत आस्पाव आसा. पोखरा शारांत सोरो, ड्रग्स उदका भशेन व्हांवता. पोखराच्या चारी वटेन दोंगर, रानां. पोखरांत आसात 20 ते 25 कसिनो. इंडियन मुजाहिदीनाच्या आतंकवाद्या खातीर सुरक्षीत. आतां गोंयची परिस्थिती पळया. पोखरा शारांत आसात त्यो सगळ्यो गजाली गोंयांतूय आसात. सोरो, ड्रग्स, कॅसिनो ह्यो सगळ्यो गजाली पोखरा आसात आनी गोंयांतूय आसात. त्या खातीरूच यासिनान गोंयांत काम करपाचें चिंतिल्लें. गोंयांतल्या सुरक्षा यंत्रणाच्या घाळपणाक लागून यासिनाचें काम सोंपें जालें. ड्रग्स आनी बनावट नोटीच्या प्रकरणांत गोंय आनी नेपाळचे संबंद आसात ही गजाल ह्या आदींच उक्ताडार आयल्या. भटकळचे लोक वास्को आनी नेत्रावळी वाठारांत व्हडा प्रमाणांत वावुरताले हें स्पश्ट जालां. बंद आशिल्लीं शिमेची प्रशिक्षण शिबिरां केसलाक वाठारांत चलतालीं.
कॅसिनोतलो पैसो आतंकवाद्याक पावता असो गुप्तचर यंत्रणेचो रिपोर्ट आसा. बनावट नोटी चलोवपाक कॅसिनोचोय वापर जाता अशी खबर आसा. चौकशी अधिकाऱ्याक दिल्ल्या जबानीत याशिनान ह्यो सगळ्यो गजाली मान्य केल्यात. गोंय आनी गोंयकारांक ही गजाल बरी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.